नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोनाचे गोंयांत 12 बळी, वास्कोचे 3 जाण गेले। 10वो 80 वर्साचो, 11वो 31 वर्साचो, 12वो 81 वर्साचो पेशंट तिगूय आशिल्ले कोविड हॉस्पिटलांत एडमिट। गोंयांत कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणटा आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे। प्लाझ्मा थेरपी मशीन पावली गोंयांत। एम्सातले 2 दोतोर येतात, मात लॉकडाऊन करून फायदो ना। उद्देगिकांक कळेनासतना सरकार इंडस्ट्री बंद करतात। गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन बेजार। अध्यक्ष म्हणटा इंडस्ट्री बंद करून उपाय येवचो ना, कामगार बेकार पडटले। साळगावच्या गार्बेज प्लांटाच्या विस्ताराक जयेश मंत्री असताना मंजुरी। विरोध केल्यार डॉक्युमेंट दाखोवचे, यतीशाचे आव्हान। काँग्रेसीन दिले प्लांटा आड राज्यपालाक निवेदन। आणि पंचायत कायद्यात जाता दुरुस्ती। बीडीओ पंचायत संचालक पंचायत वाठारातले बिल्डिंगेचे करतले इन्स्पेक्शन। ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपाचो अधिकार पंचायती कडेनूच। कोरोनाचे गोंयांत आनीक 3 बळी गेले। वास्कोचो 81 वर्साचो जाल्यार बायणाचो 31 वर्साचो पेशंट गेलो। सांजे 81 वर्साचो वास्कोतलोच पेशंट सोंपलो। तिगूय मडगांवां कोविड हॉस्पिटलांत एडमिट आशिल्ले। गोंयांत कोविड बळींचो आंकडो 12चेर पावलो। गोंयांत कोविडाचे बळी थारल्यात तांकां कसली ना कसली दुयेंतां आशिल्लीं। सासमोळेचो 31 वर्साचो भुरगो गेलो, ताका खंय बाकीचीय दुयेंतां आशिल्लीं म्हूण आरोग्य मंत्री सांगता। गोंयांत कोरोनाचे एकाच दिसा 3 बळी, आंकडो पावलो 12चेर। सोंपल्यात ते तिगूय वास्कोचे। 80 वर्सांच्या पेशंटा फाटोफाट वास्को सासमोळेचो 31 वर्साचो तरणाटो गेलो। सांजे वास्कोतलोच 81 वर्सांचो पेशंट गेलो। आरोग्य मंत्री सांगता 31 वर्साच्या भुरग्याक बाकीची दुयेंसां आशिल्ली। Is as we speak, yes, there are 11 deaths. Even the boy who died today, the patient who died today morning had underlying chronic alcoholism was one of his major areas. So there are other complications that led to which were underlying conditions, which generally we find that the COVID is affecting people in Goa, basically having underlying other health issues. सासमोळेचो समाज वावुरपी सांगता त्या भुरग्याक कामिणी आशिल्ली म्हूण कळटा। आज ये शॉकिंग न्यूज़ है कि हमारे मोहल्ले के अंदर यहाँ पे सासमोड़े में एक 31 एज का बच्चा एक्सपायर हो गया। लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि वो कोरोना से एक्सपायर हुआ है। सुनाई दे रहा है कि उसको कामिन था, मलेरिया था, ऐसे सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं पब्लिक से अपील करूँगा कि वो प्रिकॉशन लें, सेफ रहें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र यूज़ करें। और अभी हमारे मोहल्ले के काउंसलर और हमारे एरिया के एमएलए से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारा मोहल्ले को सैनिटाइज करें। गोंयांत कम्युनिटी ट्रान्समिशन आसा म्हूण आतां आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे प्रुडंटा कडेन उलयलो। फाटीं मुख्यमंत्र्यान कम्युनिटी ट्रान्समिशन आसा म्हूण जाहीर केल्या उपरांत कांय दिसांनी उतर फाटीं घेतिल्लें। प्लाझ्मा थेरपी मशीन गोंयांत पावला। एम्सातल्यान 2 दोतोर येतात। ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन वॉर्डात 4 दोतोर जॉइन जातात। प्लाझ्मा डोनरा खातीर 2 नंबरूय आरोग्य मंत्री जाहीर केल्यात। This amount of community transmission that is taking place in the state of Goa, which is established that there is community transmission. We cannot say at this stage that there is no community transmission. Community transmission definitely happens when such movement happens. A big type of containment zone, which Mangur was another instance where we found, and it was a learning experience for us also here in Goa. We are getting 2 doctors from AIIMS. So we are getting 2 MDs of transfusion medicine as far as 2 doctors, and another 2 doctors are willing to join. So we are taking about 4 doctors in transfusion medicine so that we are able to manage this plasma therapy, plasma banking, and all these other apheresis machine also, which I had proposed the other day, has been approved by the government. Apheresis machine is already arrived in Goa Medical College, and that will be commissioned on Monday. कोविड सेंटरांची होम क्वारंटायनांच्या देखरेखी खातीर एजन्सी नेमतले। जेवण पासून सगळे लॉन्ड्री पासून सगळे हाऊसकीपिंग पासून सगळ्या गोष्टी 1-2 एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान आम्ही ते चलोवपाचो आमचो प्रयत्न आसो. देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड पोर्टिया. दिस कंपनी बेसिकली इज टायड अप विथ गव्हर्नमेंट ऑफ Delhi government, basically to manage home quarantine.
2000 केसीस जर फाल्यां जर फुडें वचत, वील हॅव टू एक्झामीन अदर पॉसिबिलिटीज. कंटेनमेंट झोनात चेकिंग जायना, कोण लक्ष दिना म्हूण आमदार आलेक्सान इशू केला. बट आमगे 2 केसीस पॉझिटिव्ह जाले, एक कारगिलान आनी दुसरी आल्ल्यान. बट दोनूय केस इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्यो, वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट. बोथ द केसीस आर वेर्ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी. दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स. आज जर तर टेस्टिंग जायना जाल्यार आमगेलें गोंयचें सिट्युएशन वील गो वर्स. जुवारी वॉट इज हॅपनिंग, जुवारी हें आहा तुगेली फर्टिलायझर फॅक्टरी आहा, जुवारी एग्रोकेमिकल्स. कंटेनमेंट झोनांतले लोक फॅक्टरी वयता, पत्त वयता. नो बडी इज चॅकिंग, फ्रीली दे आर गोईंग. आजून देखो कंटेनमेंट झोन करपाचें आनी कितें करपाचें आनी तेंक बरें स्ट्रिक्ट चॅक करपाचें कांय ना. नो टेस्टिंग फॅसिलिटीज ऑल्सो. वास्को खारेवाड्याक कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर केला. थंय मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग करची, दुसरो मांगर जावंक दिवं नाका म्हूण थंयचो आमदार मागता. I just want to request the administration 3 things. One thing is that mass testing has to be done immediately of the people, and people who are positive should be taken out from there. Otherwise, it will become like mango, it will go for 2 months. Secondly, provision should be given to each and every household, and good provision. And thirdly, the local councillor should be taken into confidence. These are my 3 requests to the administration, to the collector, South Goa. From Monday, we have decided that there will be testing done in the nearby areas, just to get an idea how many number of cases are there in the vicinity. एरिया म्हाका दिसता गुगल मॅपा प्रमाणे कलेक्टरान आयडेंटिफाय केलेली आसा आनी ती फूल वॉर्ड नंबर 14, 15, इवन 13 3 वॉर्ड घेतलेले आसा. लोकांची इतलीच रिक्वेस्ट आसली की तो वॉर्ड नंबर 15 आहा तो टोटली सेपरेट आहा, तेका लागून तो पार्ट सेपरेट करपाचो. MPT हॉस्पिटलाची बेड कॅपॅसिटी वाडयतात. वास्को सड्यावेलो मायक्रो कंटेनमेंट झोन आनी बफर झोन रद्द करचो म्हूण काँग्रेस मागता. आयज थंयसर केसीस कांय नासल्या कारणान लोक आयज तर बेकार आसा. लोकां कडेन आयज थंयसर त्रास जावपाक लागला आपल्या फॅमिलीक पोसपाक, फुडें व्हरपाक. सो तेज्या लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, डेप्युटी कलेक्टराक सांगपाक सोदता, कलेक्टरान जी ऑर्डर पास केलेली आसा बेगीच्या बेगीन थंयसर सर्वे जावची, बेगीनच्या बेगीन तुमचे कितें कायद्या प्रमाणे तुमचें कितें आसा तें करचें आनी तो एकदाचो झोन आसा तो कोवीड फ्री म्हणून करचो. झोनाचेर काडून लोकांक ती जे कामाक प्रायवेट वचपाचें आहा तांकां आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान एक लेटर दिवपाचें आनी कंपनीक तेंच्यांनी अप्रोच करपाचें की ही एरिया आमी काडलेली आहा, सो तांकां बरे भशेन कामाक घेवन तांकां क्लियर करपाचें. कोविड व्हॉलंटियर म्हूण काम करपी खांडोळा कॉलेजींतली एक टीचर कोरोना दुयेंती. करासवाड्यार एक आनी चिखले एक दुयेंती मेळ्ळो. हो भुरगो कोण मेवले तो एक वॉचमॅन GMC ना. GMCचे वॉचमॅनाक जाले तर GMCचे कितले जोन जाता ते कितें रिस्कान आहा. दे आर ऑन अ हाय प्रायोरिटी रिस्क. सरकार जर आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा हे आमकां जनतेक लागून काम करता, ते सर्वसामान्य मनशाक लागून ते काम करतात. आयज डॉक्टर आसतले GMCन, आमचे नर्सी आसतले, हेल्पर, क्लिनिंगाचे लोक आसतले, हे आमकां लागून आपले लायफ सॅक्रिफायस करता पळोवपाक गेल्यार. आनी हो जो गव्हर्मेंट आहा तो पळोवपाक गेल्यार हेंचीच आयज काळजी घेवंक शकना. हो सर्वसामान्याची जनतेची खंयची काळजी घेतलो ते म्हाका प्रश्न आहा पळोवपाक गेल्यार. फाटल्या दिसांनी आमच्या चीफ मिनिस्टरान आनी बाकीचे सगळे MLA गव्हर्मेंटान सगळ्यांक मिटिंगे घेतलेले आहात की आमी अशें करतले तशें करतले. आतां गव्हर्मेंट सरावंडाकूच केशी मेळोवंक लागलेले आहात. तांकां तर मेळटा, बाकी लोक आनी लोकांक कितें जातलें कितें हे गव्हर्मेंटान कितें हांगासर करूंक जाय. फर्मागुडये 800 कोरोना दुयेंती दवरपाची वेवस्था चालीक लागता. आमदार गोविंद गावडेन इन्स्पेक्शन केलें. आता ऑलरेडी 54 पेशंट्स जे आसात पळय न्ही ते ऑलरेडी थंय एडमीट केल्ले आसात आनी 21 बेड जे आसात ते एम्प्टी आसा. ते जाले नंतर 95 बेडांचे आमचे हॉस्टेल नंबर मांडवी हॉस्टेल म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा तेतून आमी शिफ्ट करतले. आनी तें जाले नंतर ह्या IITची जी आमची हॉस्टेल जे आसात तातूंत ऑलमोस्ट सद्या आमी 350 पेशंट्स एडमीट करपाची फॅसिलिटी आमी अरेंजमेंट करतात. विदीन 4-5 डेज इट वील टेक केअर. आणि तदनंतर ताका प्रोजेक्शन म्हणून अनदर 350 म्हणून ऑल टुगेदर ह्याच IITच्या हॉस्टेलान आमी 700 बेडेड पेशंटांक आमी कोवीड केअर सेंटरांय कमी पडटात. तितूर भितर आयज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे हेणें आपल्या मतदारसंघान हो GECचो जो कॅम्पस आसा तितूर आयज एक GECचें हॉस्टेल ताजी कॅपेसिटी आसा 90 ते 95 बेडेड तें हॉस्टेल आसा. तें आयज कोवीड ट्रिटमेंट सेंटर म्हणून केल्लें आसा आनी जवळ जवळ 54 सद्या असिम्टोमॅटीक पेशंट थंय ऑलरेडी हे केल्ले साडून दवरलेले आसा. तितूर
33 पेशंट आहा हे सारखे बेतकीचे आसा, बेतकी खंडोळचे. NITचे हॉस्टेल हें ते मुखार घेवपाचें आसा. तशेंच IITचे एक व्हडलें हॉस्टेल आसा तें तेंच्यांनी कोवीड केअर ट्रिटमेंट सेंटर म्हणून हें करपाचें आसा, घेतलेलें आसा. तेजी कॅपेसिटी आसा 350 ते 700 पर्यंत. सो म्हाका दिसता हें समज जर सगळें ताब्यान घेतकूर ज्यो पेशंट जे दिसान दीस वाडटा तांकां हांगासर दवरपाक बरें पडटलें. आनी हें सेंटर जें आसा हें फक्त फोंडा आनी 4 मतदारसंघा पुरतीच ना, तर सगळे गोंयभरचे पेशंट जे कोण असिम्प्टोमेटीक आनी मायनर सिम्पटम्स आसा तांकां हाडून हांगासर ट्रिटमेंट दिलो वतलो. तशेंच हांगा 4 दोतोर सांगले आसात, तशेंच अटेंडंट आसात, नर्सी आसा. सो आनी बरे पद्दतीचे तांकां जेवणाची फॅसिलिटी, उदक पिवपा आनी हो परिसर सगळो स्वच्छ क्लीन असो परिसर आसा. ताका लागून पेशंटाकूय हांगासर रावपाकूय व्हडलेशे त्रास ना. उद्देगिकांक विश्वासात घेवन वा तांकां कळयनासतना इंडस्ट्री बंद करपाचो सरकारान निर्णय घेवप बरोबर न्ही म्हूण गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनान नाराजी उक्तायल्या. अरिश्ट काळाचे सुरवाती सावन इंडस्ट्रीवाले सरकारा बरोबर आसा. इंडस्ट्री बंद करून उपाय येवचो ना, कामगार बेकार पडटले, त्रास आनीक वाडटले म्हणून GSIA म्हणटा. काल जे डिसिजन कलेक्टरान घेतला पळय, डायरेक्ट क्लोज करून उडोवपाची कंपनी, वीच वी फील इज नॉट करेक्ट डिसिजन विदाउट कन्सल्टिंग अस. बिकॉज रायट फ्रॉम बिगनिंग वी हॅव बीन इन कॉन्टॅक्ट विथ द गव्हर्मेंट. आनी इंडस्ट्री बंद जाता आसतना जेन्ना आमकां सांगना तेन्ना आमकां वायट दिसलें. कंपनी आमकां बंद करपाक काय ना, आमकां घरा कडेन जेवण खाण मेळटलें, पण जे कामगार जे काम करता पळय तांकां काडचें पडटलें, तांकां पगार खंयच्यान दितले. वन्स द people don't have work, there will be a strife. People have to understand that, and they should not oppose the economic activity. वेर्ना इंडस्ट्रीन कामगारांची स्वॅब टेस्ट करता, रिपोर्ट येयसर रावपाची वेवस्थाय आसा, एंटीबॉडी टेस्टूय करतात. आमी स्वॅब टेस्टिंग कलेक्शन सेंटर वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीनूच दवरला. कोण जर तुका डावट आसा, कोणाक जोर आयला, कितें आयला, ते भुरग्याक थंय धाडपाचें, ताचें स्वॅब चॅक करतले आनी ताका टेस्ट करून रिपोर्ट हाडटले. आतां तो रिपोर्ट येयसर आमी ताका घरा कडेन धाडनात. आमी हांगा फॅसिलिटी क्रिएट केल्या तांकां दवरपाक. हॉटेलां आमी फायनलायज करून दवरल्या. थोडे अशी बंद आशिल्ले इंडस्ट्री कडेन हें दवरल्या की त्या लोकांक त्या राती घरा कडेन दवरपाचें, सो दॅट ते परत विलेजीन वचून तांचें कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाचें ना. वन ऑफ आवर मेंबर इज ऑल्सो अ डॉक्टर, ताची लॅब आसा हांगा, थंय बी आमी टेस्ट करतात. एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, एंटीबॉडी टेस्टिंग करपाचें हें आसा. सो तातूंत कोणाक जावन गेला जाल्यार ते पासून कळटा. उद्देग सध्या 40-50% चालू आसा. भायल्यान माल हाडूंक त्रास जाता. बिझनेस चालू केलें गोंयान आमचें मार्केट ना आनी गोंयान आमचें सप्लाय ना. सो आमकां बेंगलोरच्यान येवपा जाय, मुंबयच्यान येवपा जाय, पुण्याच्यान येवपा जाय. ते खूब इफेक्ट जाल्ले आहा. सो अजून बिझनेस इज अरावंड 40 to 50%. आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय, नॉट इन टर्म्स ऑफ फायनान्स, कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना, बट एटलिस्ट इन टर्म्स ऑफ करेक्शन, इन पॉवर आमी खूब मागतले की लेट अस पे वॉट वी यूज. सो ते फिक्स चार्जीस आहा ते काडून उडोवपाचे म्हणून. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पावेल्यान काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे पेटला. पर्रेकाराच्या वेळारचो हो प्रकल्प आणि ताच्या विस्तारीकरणाक जयेश मंत्रिमंडळात आसतना मंजुरी मेळ्ळी म्हणून यतीश नायकान टिका केली. काँग्रेस खंय पयलीं सावनच प्लांटाक विरोध करीत आसा. जयेशान मंत्री आसतना कितेंय लेखी दिला जाल्यार दाखोवचें म्हणून यतीशाची चॅलेंज. लोकांच्या इस्ते आड प्लांटाचे विस्तारीकरण करचें न्ही म्हूण काँग्रेसीचे राज्यपालाक निवेदन. सो तो म्हणटा की आपण ओपोज केलें, पूण तो डिसेंट नोट दाखवू शकना, डिसेंट लेटर केला जाल्यार सांगिना, दाखयना. तो कॅबिनेट डिसिजन जातकच फुडें वचून त्या डिसिजनाच्या आधाराचेर कन्सल्टंट अपॉइंट जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर, एक्सपेंडिचर सँक्शन जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर. आतां अशें आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हिम टू टेल द पीपल. तो मंत्री आशिल्लो पर्रीकारा अंडर, तो प्रमोद सावंता अंडर मंत्री कंटिन्यू उरलो टील ही वॉज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत. तो आज भायरा बिकॉज ही इज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत. तो अख्खी कार्यकिर्द जी ताजी भाजप गव्हर्मेंटान मंत्री म्हणून आशिल्लो सिन्स दीस कॅबिनेट डिसिजन ताणे बरयला गव्हर्मेंटाक
की बाबा हांव मंत्री हा, आय डोंट एग्री विथ दीस, आपूण आपल्याक हें नाका, हें म्हजें लेटर आपल्याक हें नाका, आय एम ओपोजिंग इट. तो मागीर सांगता एक्सपोज जातकच कॅबिनेट इज अ मिथ म्हणटा तो. तुझे जर मुख्यमंत्री त्या कॅबिनेटान आयकना, रिजायन जा कॅबिनेटांतल्यान, लोकां बरोबर राव. तूं कॅबिनेटान कित्याक रावलो? एकूय लेटर बरोवना तुवें सरकाराक दाखोवपाक की एज अ मिनिस्टर आय एम ओपोज टू दीस प्लान. ते लोकां मदीं दवरचें लेटर आनी मागीर फुडलें उलोवचें. तो सांगता पळय आमी हाजें राजकारण करता म्हणून. हांवें 2013 तुका प्रेस नोट दाखयल्या. तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर इश्यू घेता. ऑक्टोबर 2019 आमी गव्हर्नराक पत्र बरयलां. आमी आतां परतो मेमोरेंडम केला. ते पयलींचे मेमोरेंडम एनेक्स केल्या. पर्रीकारान जें उतर दिल्लें तें एनेक्स केलां. पर्रीकाराचें जें म्हणणें आशिल्लें ह्या प्लांटा बद्दल तें लायलां आनी तें आमी ह्या गव्हर्नराक परते व्हरून दिलां की बाबा यू हॅव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. गव्हर्नमेंट हॅज टू बी डायरेक्टेड बिकॉज गव्हर्नमेंट हॅज टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. तो जयेश साळगांवकार कितें पॉलिटिक्स करता आनी कितें करता ते ती पॉलिटिक्स कोण खपोवन घेवचे ना. पीपल कॅन सी थ्रू डॉक्युमेंट्स. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. पंचायत कायद्यात दुरुस्ती जाता. पंचायत वाठारात येवपी बिल्डिंगेत 10 परस मायज फ्लॅट आसत जाल्यार बीडीओ तांचे गार्बेज वेवस्थेची पळोवणी करतले. जर बिल्डिंगेत 50 परस मायज फ्लॅट आसत जाल्यार पंचायत संचालक गार्बेजीचे वेवस्थेची पळोवणी करून फायल धाडटलो. मंत्री मोविन म्हणटा ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपाचो अधिकार हो पंचायती कडेनूच उरतलो. कांय म्हयन्या फाटीं पंचायत खात्यान काडिल्लें वादग्रस्त सर्क्युलराचो आतां कायदो. ते वेळार वादा उपरांत तें सर्क्युलर रद्द केल्लें. पंचायत मंत्री म्हणटा कायदो करता मात ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपाचो अधिकार हो पंचायतीं कडेनूच उरतलो. नंबर 1 एमेंडमेंट जे लास्ट टायम हांवें एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर दिल्ली गार्बेजाचे की गार्बेज कलेक्शन सारकें सायंटिफिकली जावपा जाय, प्रत्येक पंचायतीन जावपा जाय. तेन्ना एक गैरसमज जालो पंचायतीमध्ये आणि गव्हर्मेंटामध्ये की आमी तेंचे पावर काढून घेता. आमी तेंचे पावर घेना. आमकां डायरेक्शन आहा NGTचे, आमकां डायरेक्शन आसा हायकोर्टाचे. आनी तेन्ना हांवें आश्वासन कितें दिल्लें की हें जें आसा आय वील फिट इट विदीन द बाय एमेंडिंग द पंचायती राज एक्ट. आतां पंचायती राज एक्ट एमेंडमेंट हाडटना आमी इतलोच बदल केला. अप टील 10 फ्लॅट्स पंचायती फूल पावर आसतलो. तेंचे जशे ते मिटिंगे घालता, पास करता, तुम्ही इश्यू करा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. मोमेंट इट इज मोर दॅन 10 फ्लॅट्स, गार्बेज ट्रिटमेंट कितें वेवस्था आसा, थिंगा वेवस्थीत गार्बेज सायंटिफिकली हँडल जाता काय ना, वेट गार्बेज, ड्राय गार्बेज सेग्रिगेशन जाता काय ना, कितें सिस्टम हा PDO व्हेरीफाय करतलो. इफ ही सॅटिस्फायड ही विल सेंड द फायल बॅक. लायसन्स इश्यू करपाचे, परमिशनां इश्यू करपाचे, ऑक्युपन्सी इश्यू करपाचे गैरसमज करनाका. हें पंचायती कडेच आमी दवरतले. आवश्यक आमकां घेवपाचे मातशें, पूण आमकां गरजूय ना आनी सरकाराचे तशें विचारूय ना. सो फाल्यां म्हणनाका की पावर काडटा म्हणून. बट इट इज पावर विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी. आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा टू सी दॅट पंचायत वेवस्थीत गार्बेज मॅनेज करता. कित्याक कोर्टान अफिडेवीट आमी फायल करता, कोर्ट आमकां विचारता, कोर्ट आमचे ऑफिसरांचे स्ट्रिक्चर पास करता. पंचायत केन्ना पिक्चरान येना. ताका लागून हो एमेंडमेंट येता. मोर दॅन 50 फ्लॅट्स आहा जाल्यारूच ते डायरेक्टरा वयतले. म्हणजे खरें तेंचे STP आसा, खरें तेणी गार्बेज मॅनेजमेंट सारकें केला, तेन्ना ते डायरेक्टरा फायल वयतली. डायरेक्टर परत BDO धाडून परत पंचायती जातलो. लायसन्स पंचायतीच इश्यू करतले, परमिशनां पंचायतूय इश्यू करतले. आमी ते तेंचे हातींतले काडून आमी घेयना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. 70चे सरपंच IITक तेंको दिता, तातूंतले एकल्यान तरी शेळ मेळावली येवन लोकां कडेन हाचेर भासाभास केल्या काय कितें?
मेळावलेच्या लोकांचो 70चे सरपंचाक प्रश्न ते सरपंचांनी ताची जमीन IITक दिवची आमी तेको दिता म्हूण शेळ मेळावलेच्या लोकांचो आर्ग्युमेंट वाळपय ब्लॉक काँग्रेसीचे विश्वजीत राणेचेर टिका 70ची काय पलट जर करूंक जाय ही IIT करूं शकता म्हाका खबर आहा हे कोणाक कोण लोक आयज खंयचे लेटर आमकां बी कितले स्टडी करचे पडटा प्रत्येक गोष्ट and let me tell you that it is a need of the hour to have progressive projects and educational project. What can be better than an educational hub? हेजो परिणाम फाल्यां आनीक जर रेव्हेन्यू लँड आमच्या 70 दुसरो कोण प्रोजेक्ट घालपाक आयलो आमच्याकडे आसा रेव्हेन्यू लँड 70 पूण त्याच बरोबर if 70 has to develop, I will definitely encourage clean and green industries and creating more educational institutions in 70 as a leader. One has to be very decisive and one has to be very firm. As far as Vishwajit Rane is concerned, I am firmly backing the IIT project. Whatever the consequences, God is above, people are there, blessings of people are there for what work you do. 10 years down the line, if the IIT comes up, people will then salute me and say that, okay, it was a wise decision that this man supported the IIT. And I, as a decisive leader, I am firmly behind the IIT project. I have told Chief Minister also. Chief Minister also has told me that we will back the project, whatever, in case any explanation, anything has to be done to the people, that we will figure it out. But as far as the project is concerned, this is the need of the hour. There are no other infrastructure projects of this scale coming up in Goa. की तुम्ही जे येऊन काल सपोर्ट आमचो जाहीर केल्लो तुम्ही तुमचे पंचायती ग्रामसभा घेऊन कितें कोणाक विचारलें काय लोकांची मान्यता घेऊन तुम्ही आमच्या हांगासर हेजेर उलोवपाक येयल्ले तुम्ही पयलीं तुमच्या लोकांची मान्यता घेया ग्रामसभा घेया तुम्ही आमी IITक सपोर्ट करता आमची पंचायत म्हणून लोकांची आणि त्यांना येऊन तुम्ही उलया तशेंच लोकांचे कितें केसी कितें आसा आमच्यो कितें ते तुम्ही जाणून घेवपाचो बी प्रयत्न करा ह्यो वाळपय ब्लॉक काँग्रेसीची विश्वजिताचेर टिका विश्वजीत राणे स्वतःचे बॉल्स भरपा खातीर स्वतःचे 350 कोटी आपणाक आपल्या बॉल्सान येवपा खातीर हो एक षडयंत्र रचलेलें आहा आमच्या म्हाका तरी उगडास येता की गुळेली पंचायतीन लिडींग तेका मतां दिल्लीं आसा आनी अशा टायमार सुद्दां तेणी आयज गुळेली पंचायतीच्या लोकांचे हरासमेंट सुरू केल्लें आसा लोकांक बेश्टे हरासमेंट करून बदल्यो करूं नाका समोरासमोर येवन डिबेट कर लोकां बरोबर समोरासमोर येवन डिबेट कर लोकांचे समोरासमोर प्रश्न उपस्थित आहा ते आयकून घे तूं एक लोकप्रतिनिधी तूं ह्या भागाचो आमदार तुजें कर्तव्य आसलें की तूं लोकां बरोबर येवन मिटींग घेवपाची आसली सगळे लोक आयज कोरोना व्हायरसाच्या दुख्खान आसा आनी हो विश्वजीत राणे तांकां हो त्रास दिता मानसीक आनी छळटा हें ते ब्रिटीश सरकार गेले पुर्तुगीज गेले तरी हो छळ आमच्या गोंयान आजुनूय चालूच आसा प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस आमोणे 40 मेगावॅट वीज तयार करतात ही अभिमानाची गजाल म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो सेजा गोवाच्या CSR निधी खाला तयार केल्ले 4 प्रकल्पाचे उक्तावण जालें आमोण्यात तयार जाल्ले सुविधांचो थळाव्यांनी लाव घेवचो म्हणून ताणें उलो मारला कोरोना आड लढपाक मास्क सॅनिटायझर सोशल डिस्टन्सिंगाचे नेम पाळचे म्हणून ताचो परत उलो सध्या आमच्या कंपनीची सुद्धा थोडीशी कंडिशन खराब आहे खराब म्हणजे फक्त कोविड-19 असल्यामुळे मार्केट सगळं आणखी बदलाच करतो पण तरी पण एक सगळे पंचलोक सागर कृष्णा काकीमल सरपंच सगळे म्हणजे काही करून मला करायचं सांगितलं करूया पण थोडंसं आम्हाला कंपाऊंड भागाला थोडासा उशीर होईल पण ते आम्ही जे जे काम आजपर्यंत हाती घेतलेलं ते पूर्ण कंप्लीट करणार काय तुम्हाला कोणची मदत लागते तेव्हा कंपनी ऑलवेज तुमच्यासाठी ओपन आहे 60 मेगावॉट we should feel proud 60 मेगावॉट लाईट आमच्या आंगणात जाता आमच्या सगळ्यांक अभिमानाची गजाल आसा बाकी गोंय राज्यांत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जायना बऱ्याच जाणांक खबरूय ना 60 मेगावॉट लायट आमी आंगणात तयार करतात जाय हाची गरज आसा म्हणटा त्या ट्रान्सफॉर्मराचे म्हणजे कोविड-19 सारख्या महामारींतल्यान वयता आसतना इकॉनॉमीक स्लोडावन आसतना सुद्दां नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर उक्तावण करप दिवप हें काम जें आसा गोंय सरकार करता आनी त्या खातीर आमी आज आमच्या सरपंच काशीनाथ माधव ह्याच्या उपस्थितीत बाकी सगळ्यांच्या उपस्थितीत आमी नवीन ट्रान्सफॉर्मराच्या आमोण्या गांवा खातीर लोकार्पण केलें लोकांक तो दिलो ही खूब व्हड गजाल आसा फाटल्या 2 सप्तकां सावन ओल्ड गोवा पुलीस आणि पणजे पुलीस हिस्ट्री शीटर गँगस्टर जेनितो कार्दोजाक सोदतात ताका बेगीनूच धरतले म्हूण एका सिनियर पुलीस ऑफिसरान प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलां सांताक्रूज शूटआउट खून प्रकरणात ओल्ड गोवा पुलीस जाल्यार एका अपहरणाचे केशीत पणजे पुलीस ताका सोदतात अजाप म्हणल्यार जेनितोन अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला मात ते पयलीं अटक करची न्ही म्हूण अंतरीम थाकाय मागूंक ना
27 जुनाक सांताक्रुजात जाल्ले शूटआउट खून प्रकरणात जेनितोचे नाव मुखार आयले तेन्नासावन ओल्ड गोवा पुलीस ताका सोदतात. जेनितोन 29 जुनाक अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला. मात ह्या ना त्या कारणाक लागून ताचे वयली सुनावणी फुडें वचत आसा. आतां 22 जुलयाक ताच्या अर्जाचेर सुनावणी जातली. अजापाची गजाल म्हणल्यार जेनितोन सांताक्रूज केशींत अटकपूर्व जामीन अर्ज केला खरो, मात ते पयलीं अटक जावची न्ही म्हूण अंतरीम थाकाय मागूंक ना. तशेंच अपहरणाचे केशींत ताणें अटकपूर्व जामिनाक अर्जूच करूंक ना. पुलीस सोदूंक येतात म्हूण ताका कशें कळ्ळें आनी तो तेन्नाच्यान खंय गायब जालो ताची जाप अजून मेरेन तरी पुलिसां कडेन ना. जेनितोच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर कोर्ट निकाल दिता म्हणसर रावचें ना म्हूण एका सिनियर पुलीस ऑफिसरान प्रुडंटाक सांगलें. जेनितोक सोदप चालू आसा, ताका बेगीनूच धरतले म्हूण आस आसा. अटक करपा बसत कोर्टान अंतरीम थाकाय दिवंक ना म्हणटकीच तो दिसना फुडें पुलीस ताका अटक करूंक शकता अशें ह्या पुलीस ऑफिसरान सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. केपें नव्या पुलीस स्टेशनाची वास्तू उबी जाता. बांदकामाचें उक्तावण उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान केलें. पुलीस स्टेशनाची तात्पुरती व्यवस्था केपें महाविद्यालया मुखार केल्या. आमदार बाबाशानान SGPDA मार्केटाचें इन्स्पेक्शन केलें. थंय ट्रान्सपरन्सी वाडोवपाची गरज आसा म्हूण तो उलयलो. म्हापशा कोरोना आड झुजत सरकाराक मजत करपाच्या हेतान वैश्य समाजान रक्तदान केलें. पळयात लॉकडावनात गोंयच्यो खबरो. बाबाशानान SGPDA मार्केटाची पळोवणी केली. इवनिंग हांव वचपा आहा FD कडेन, हांव CM कडेन उलयतालो. हिंगा हे ट्रान्सपेरन्सी मुट्टी आसूं जाय. टेस्ट करता तें कळपा जाय. तुवें नुस्त्या गेल्यार तुगे टेस्ट करता तुका दिसती पळोवंक जाय बरें लोकांक दिसती पळोवंक जाय. कित्याक लोकांक हेजेर विश्वास गेलो आहा. पयलो एक पाट अशें करून टेस्ट केलें, रिपोर्ट चेंज जालो, हेजेर एका लोक पातयना आतां. ताका लागून लोकां दोळ्या उजी जावपा हेजें. आनी मुगेलो दुसरें हें आहा, आमी थिंगा CCTV घालपा. भितर हो रूम ल्हान आहा, सगळ्या भितरी वचपा मेळपाना चॅक करपा. आमी थिंगा CCTV घाताय, भायल्यान स्क्रीन दवरल्याय. भितर कितें कोत्ता तें भायल्यान दिसती पळोवपा जाय. हें तांकां डायरेक्शन नाय खंय हें करपाक, म्हळ्यार आमी तें परमिशन घेताय आनी हें करपाक मुखार सरले. केपेकारांक नवें पुलीस स्टेशन मेळटलें. सद्याक उपमुख्यमंत्र्यान पुलीस स्टेशनाक तात्पुरती वेवस्था केल्या. Chief Minister that he took some time out of his busy schedule and came here to bless us with the inauguration of this, I can say, temporary but a new building for Kepe Police Station. I have been told and I found out also that it is only because of his efforts that we could get this premises, and within a very short period of time this was readied and we were able to shift to this premises. ताका लागून जे आमची सुरक्षा करतात, जे आमची रक्षा करतात, जे आमचे सगळे एरियाचो ताबो त्यांच्या हाती असता, जे काही वाईट गजाल त्या केपेचे ज्युडिशरा म्हणजे केपेच्या लोकांना वाईट करपाक गरज ना, भायलो कोणी वाईट करू शकता आणि कितें वाईट करपाक शकता. पूण ते संरक्षण जे आसा ते दिवपाचें काम जे पुलीस डिपार्टमेंट करता आणि ताका लागून त्यांचो आसरो आसा. त्या ज्या जाग्यार रावता ती सुद्दां इमारत बरी जावची ह्या विचारांनी लोकांनी पळोवपा जाय आणि सगळे कडेन अशें काम जावपा जाय. कित्याक खूब कडेन हांव पळयता की बाकीच्या काही आमदारांची प्रायवेटी सुद्दां आसता की पुलीस स्टेशन पयलीं आसना, बाकीच्यो इतर गजाली आसता की पुलीस स्टेशन बांदलें म्हणून मतां पडटली अशें अर्द्याचें मत आसता. पूण सगळ्याच मतान पळयलें म्हूण जायना. ज्यो सुविधा आसपाक जाय ती आसपाकच जाय. गोंयच्या वैश्य गुरू सेवा समितीन म्हापशा रक्तदान शिबीर आयोजीत केले. आणि ह्या महामारीन आयज आमच्या गोंयांत सुद्दां हजारो रुग्ण बाधीत जाल्लेले आसा. तशेंच 10 जाणांचे निधन सुद्दां जाल्लेलें आसा. अशा वेळाचेर आयज रक्तदानाची खऱ्या अर्थान गरज आसा. म्हणून आमचे वैश्य समाजाचे गुरू परमपूज्य श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीन एक आदेश धाडलो. गोंयांतल्या सगळ्या वैश्य बांधवांनी रक्तदान करून या कोरोना महामारीन सरकाराक रक्तदानाच्या माध्यमांतून मदत करची. यदि कोई सबसे आगे समाज की सहायता के लिए आया है तो वैश्य समाज आया है. आप कहीं का भी चैप्टर खोल के देख लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वैश्य परिवार ने तन मन और धन से सरकार की सहायता की है. सरकार के कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर के चला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.